लीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है। स्टूडेंट के साथ न्याय करो, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो, स्टूडेंट के साथ न्याय करो, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो, स्टूडेंट के साथ न्याय करो, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो। पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है। We want जस्टिस, we want जस्टिस। पुढे सगळे पुढे येस 2 वर्सां फाटीं NSUI गोवाची टीम तशेंच गोंयचे स्टुडंट्स आनी आमचे नीट एस्पिरंट्स आमी ह्याच जाग्यार एकठांय जाल्ले बिकॉज ऑफ द सेम इशू दॅट हॅज टेकन प्लेस इन द लास्ट वीक आनी तो म्हणल्यार नीट पेपर लीक इशू. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमचो देशाचो प्रधानमंत्री ऑलरेडी कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा एक इंटरनॅशनल लेवल आनी नॅशनल लेवलाचेर आनी ताच्या वांगडा हे जे ताचे बाकीचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसा तेय कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा आनी तातूंतलो एक कॅबिनेट मिनिस्टर आमचो इंडियाचो एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हू इज द मास्टर माइंड बिहायंड दीस पेपर लीक इशू आनी ताच्या वांगडा BJPचे पार्टीचे तांचे कार्यकर्ते आनी तांच्या यूथ विंगाचे लिडर तेय ह्या पेपर लीक इशूत इनवॉल्ड आसा आनी जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचे ऑलरेडी कारवाय चालू जाल्या आनी तांकां थोड्या लोकांक अरेस्टूय केला. जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या सरकारा अंडर मोर दॅन 89 टायम्स कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स लीक जाल्या. मोर दॅन 17 स्टुडंट्स सुसायड केसीस रिपोर्ट जाल्या बिकॉज ऑफ पेपर लीक इशू. आनी जेन्ना आमच्या तुमकां खबर आसतलें 2024 आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजीन जेन्ना पेपर लीक इशू जालो नीट पेपर लीक इशू जालो तेन्ना ताणें एज्युकेशन मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो आनी ताणें मागलें की प्रॉपर इन्क्वायरी जावची आनी एक प्रॉपर रिपोर्ट तेमी एज्युकेशन मिनिस्टरान दिवचो म्हणून. आनी एज्युकेशन मिनिस्टराचो रिप्लाय आशिल्लो की देर इज नो कन्क्लुसीव एविडन्स फावंड खंय इन द पेपर लीक इशू. सो म्हाका दिसता इदो एज्युकेशन मिनिस्टर दोळ्यांनी कुड्डो नाजाल्यार हो तोकलेन सुटला कित्याक पुराय देशभर जेन्ना भुरगे रस्त्यार आयले आनी आपल्या हका खातीर झगडपा लागले गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन करपा लागले तेन्ना ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक दिसूंक ना हे भुरग्याक रस्त्यार कित्याक आयल्या काय म्हणून बिकॉज दे वर फायटींग फॉर जस्टीस. they wanted justice. आणि तुमकां खबर आसतलें की आमचो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आफ्टर सो मेनी पेपर लीक्स इशू पासून ताणें एक प्रॉपर स्टँड घेवना स्टुडंट्सां खातीर. सो हाचेर आमकां कळटा की हो जो सरकार आनी जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो स्टुडंट्सां वांगडा ना. सेकंडली दे आर टेकिंग द स्टुडंट्स एंड द यूथ ऑफ दीस कंट्री फॉर ग्रांटेड. तांकां जी भुरगीं ज्या स्टुडंट्सांनी सुसायड केला तांच्याय तांकां कांय पळून गेल्लें ना. सो आमकां दिसता की सरकार खंय तरी फाटीं आसा एज वेल एज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑल्सो. कित्याक भुरग्यांचेर कसलोय तांच्या विचाराचें कितें सिलेबस हाडपाक जाय तांच्या विचाराचें कितें तांकां एज्युकेशनल कितें हाडपाक जाय जाल्यार ते भुरग्यांचेर पयलें हाडून घालता स्टुडंट्साचेर. बट जेन्ना भुरग्यां खातीर कसलो स्टँड घेवपाक जाय जाल्यार ते सदांच फाटीं आसता. आनी ह्या सरकाराक आनी तशेंच ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक ह्या स्टुडंट्साची तशेंच जे मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स जे आसात दे कम फ्रॉम पुअर बॅकग्रावंड आनी कशें आसता थोडी पेरंट्सूय अनएज्युकेटेड आसता. सो दे सी दॅट वॉट एवर द पेरंट्स हॅव गॉन थ्रू पास्ट दे सी दॅट दॅट स्टुडंट their child also doesn't go through that. So because of that ती दीस रात काम करता पयशे एकठांय करता and they invest on their child.
so that the child also get a better future and a better career. But जेन्ना असल्यो घडणुको जाता तेन्ना खंय तरी तांच्या their dreams are crushed. The government is playing with their money आणि ती होपलेस जाता, the parents as well as the students. आणि ह्या सरकाराक आणि ह्या मिनिस्टराक केन्ना तांची दूख कळची ना, बिकॉज तेमी सगळ्यांचो तांच्या भुरग्यांचो फ्युचर सेक्युअर्ड करून दवरला. सगळ्याचे भुरगे भायर देशांत शिकता आणि जेन्ना तांच्या भुरग्यां वांगडा असलें जातलें तेन्नाच तांकां ह्या गरीब लोकांची आणि ह्या स्टुडंट्सांची दूख कळटली. आणि आमचे NSUI गोवा डिमांड्स की जी तेमी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काढली 2017, they had established this national testing agency with the motive की ही जी एजन्सी आसा ती एक्झाम फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनरान कंडक्ट करतली म्हणून. बट हांगा परतेच जाता, ह्या एजन्सीत थोडे लोक असे आसा की हे जे मार्केटात जे पेपर लीक माफियाज आसा हे तांचे वांगडा इन्वॉल्ड आसा. आता असली कामां करपाक एक मनशा भंय दिसता, बट ह्या जे पेपर लीक माफियाज आसा आनी ह्या ज्या एजन्सीत जे लोक आसा ती कामां करपाक सपोर्ट करता, तांकां भंय कित्याक दिसना? तांचेर कोण व्हडलो मनशाचेर हात आसा. आनी म्हाका दिसता असली घडणुकां आनी असली नाडबुद्दीची कामां करपाक तांकां एज्युकेशन मिनिस्टर फुली सपोर्ट करता. दॅट इज वाय ही हॅज फेल्ड टू टेक अ स्टँड फॉर द स्टुडंट्स. सो NSUI गोवा डिमांड्स की जी तेमी 2017 नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काढली ती तेमी स्क्रॅप करची. सेकंडली जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें बेगीनचे बेगीन रिजायन करचें, because it's the failure of the Prime Minister also as well as the Education Minister also. I don't know why the Prime Minister is taking so much time to sack this Education Minister. इतले जाऊन सुद्धा पासून एज्युकेशन मिनिस्टरान तशेंच आमचे प्रधानमंत्री कांयच हाचेर एक स्टेटमेंट दिवंक ना. आणि थर्ड डिमांड आमचो जी स्टुडंट्स आणि जी फॅमिलीज तांकां ह्या पेपर लीक इशुआ खातीर तांकां खूब कितें फेस करपाक पडलें, तांकां एज्युकेशन मिनिस्टरान आणि ह्या सरकारान कॉम्पन्सेट करचें. तुमचे नाव तुमचे नाव कुमार गौड, कोण तुम्ही? NSUI स्टेट जनरल सेक्रेटरी. ओके म्हाका कितें compensate गोंयान कितली आसा न्ही जे अफेक्टेड भुरगे आसले ते? आता आमकां फाटी एक रिपोर्ट कुर्तोरी फ्रॉम सालसेट तालुका कुर्तोरी गांवांत एक केस रिपोर्ट जाल्ली. आमी गेल्ले NSUI गोवा टीम गेली कॉन्डोलन्सीस दिवपाक. थंय पेरंट्सांनूय फुली ओपनली स्टेटमेंट दिवना, बट न्यूजान मिडियान आयिल्लें की नीट पेपर लिका इशुआ खातीर ताणें सुसायड केलो म्हणून. सो गोंयांत आमच्या एक केस रिपोर्ट जाल्या सुसायड केस. आनी कॉम्पन्सेट करचें आमचो जो विचार आसा, कित्याक फॅमिलीज जे कोण नीट भुरगे आसात, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर पुअर आनी दे कम फ्रॉम पुअर बॅकग्रावंड. सो कशें आसता, आपल्यानी पेरंट्स दीस रात तांचेर पयशे एकठांय करता आनी दे स्पेंड आनी दे सेंड देम इन बीग कोचिंग क्लासीस, तांकां धाडटा. बट लाखांनी जेन्ना पयशे घालता आपल्या भुरग्याचेर आनी जेन्ना तांकां असल्यो ह्या घडणुको फेस करपाक पडटा, सो ताचे खातीर आमी डिमांड करता की तांकां बेगीनचे बेगीन सरकारान आनी एज्युकेशन मिनिस्टरान कॉम्पन्सेट करचें म्हणून. जस्ट एक स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या फुडें हाडटा हांव एडवोकेट प्रसेनजीत दगे. जशें की कुमारान सांगलें की दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम की पेपर NEETचो पेपर लीक जाला, जाका ते सद्याक गॅस पेपर म्हणून अशें म्हणटा. आनी तेजे गॅस पेपरान जे क्वेश्चन असले पळय ते जे नीट पेपरान असले तेच पेपर त्यांनी गॅस पेपरान लीक केला. सो आता एक स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या फुडें तुमच्या मुखार हाडटा हांव. आता मोदी जी आसा न्ही आमचे देशाचे पंतप्रधान, ते कितें म्हणटा, भारत हो आत्मनिर्भर भारत जावंक जाय. कितें आसा ते मेक इन इंडिया म्हणटा. पण आता जितले जे BJPचे जे MPs आसा पळय, MPs MLA एट हाय रँकिंग पोझिशनार जितले हेंचे MP MLAs आसा न्ही, हांचे जे भुरगे आसा पळय, they are not studying in India, they are studying abroad. For example, if you see children of Nirmala Sitharaman, they are studying in London School of Economics. Piyush Goyal's children are studying in Harvard. Shivraj Singh Chauhan's children are studying in United States. तशेंच जय शंकर जो आसा पळय, S जयशंकर, तेजे जे चिल्ड्रन आसा, they are studying in US. So what does this tell us? की बाकीचे जे मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास आणि गरीब भुरगे आसा पळय, तुम्ही सगळे हांगा रावा इंडियान आणि यू सफर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ आर इनकेपेबिलिटी.
they have shown right now how incapable they are, because every time there is exam leak. In 2024 also there was a NEET exam leak. That time also they assured us that we will take appropriate action, we will make sure that the victim gets compensation, and we'll put the wrongdoers behind the bars. But if that was true, then why again there is a paper leak? So this government, through their own actions, they are showing us that they are the biggest hypocrites, because they want to send their children abroad to study in Ivy League colleges, in premier institutions, whereas they want the students of India, they want Indians to fight based on Hindu-Muslim, guy, all these things. But they don't want us to study. That is why they are striking directly at the education system in India. And this is, I think, a death of democracy. And we say that a university, schools and colleges are temples. They're educational temples where a student goes and gets knowledge. They are directly coming and attacking the temples of knowledge in India by leaking the papers. Time and again, if we see the rank of every university in India is going down. So this goes a long way to show that this government is least bothered about what the students want. They only want to make profits at the cost of students, and all this whatever drama they are trying to show us, that we'll do investigations and we are going after the paper leak mafia. This is just a drama. They are doing it at the cost of students, and they are treating students as just collateral damage and nothing more. That is why we strongly demand that our Union Education Minister should resign, and there should be a probe into who all have leaked this paper, and whoever has leaked this paper should be put behind the bars. Now I request my colleague Zaid Sheikh to share a few words. So today I am speaking on behalf of millions of students whose future are at stake due to the NEET exam leak. Let us be very clear, this is not a small mistake by the NTA. This is actually a well-planned, well-organized white-collar crime, and the government is acting helpless to stop it. But we, as students of law, we know the truth. The government has passed the Public Examination Act of 2024 exactly for this very same reason, to stop the exam leak. The law is strict, clear, and it provides provisions to put the masterminds behind the bars for 10 years, to put private vendors who leak these papers accountable and seize their properties. And when combined with Bharatiya Nyaya Sanhita for criminal conspiracy, the government has every legal tool right in their hands. So we as NSUI, we demand only one simple thing. Okay, the government has passed the laws are strict, the laws are clear. So stop making excuses. Stop shielding the NTA and use the law to deliver justice to the students. Thank you. I was Rashid Badigar, NSUI's North Goa District President. And today, NSUI Goa, we have come on the streets today. We have come to fight for the students of India. And what has happened is the government has clearly has given a tight slap on the face of every student in India today. Students spend their youth in studying for papers such as NEET. And the moment they spend half of their youth, they spend money for coaching classes. And then the students, they go, and when they go to answer the paper is leaked and the exam is cancelled. This destroys the lives of millions of students. And since this government has come into power again in 2024, the education minister, since he has been sworn in, during his current tenure, 3 times the paper has been leaked. And till now, he has not given any formal apology. He has not resigned. He has not held himself accountable. He has not made any proper investigation into this matter. Our education minister has no shame. He is a shameless man completely. And our prime minister over there, when all this is happening in the country, he is going outside and eating chocolates over there. So this gives a clear message of how cared he is for the country. Today, the CJI, the Chief Justice of India, is calling us youths who are on the street, who are fighting for this country, who are fighting for the youth of this country. He is calling us cockroaches. So this clearly shows what a joke has been made out of all the people in this country and all the youth of this country. So clearly, under this BJP government, the youth is not secure, and the future of India is finished in this BJP government. Thank you. नमस्कार, माझे नाव हर्ष देसाय. हांव काणकोणा NSUI प्रेसिडेंट. सांगपाचें म्हणल्यार गोंयभर आनी देशभर निटाची तुमी आयकलां आसतलें की
पेपर लीक जालो तो आनी सगळी ही NTA फकाणां करून दवरला भुरग्यांची सगळी लायफाची वाट लावन दवरला सो गरीब भुरगीं आमची काणकोणसान सुद्दां बिचोली एग्जाम दिवपाक बसीन ट्रॅव्हलिंग करून ती येताली आनी तेंची कशी हाल जाला आसतली आख्खे देशभर मोर दॅन 22 lakhs भुरगे ही एग्जाम दिता निटाची. गोंयान कितले आशिल्ले वर्स तुमकां? गोंयांतले म्हाका सद्या खबर ना, डेटा काडना. म्हाका सांगपा तुमी आतां येयले हांगा एक 10 जाणां तुका तुमी आतां 1000 मैदानार जमले कितें कितें विशय तुमकां खबर ना तुमी निटाचे कितले गोंयान कितले जाता भुरगे गोंयान ते खबर ना तुमी फुडले कितें तेजेर कितें करतले तुमी जस्ट प्रेस कॉन्फरन्स The lives are a matter. कितले लायफ गेला नीट एग्जामी खातीर जाणा तुमी 4,400 गोवन लायफ लॉस्ट ड्यू टू नीट इंडियात 70 गोवा इन गोवा गोवा killed एक Only one is report. एक रिपोर्ट झाले. आम्ही गेल्ल्या बसून घरा वचून कॉन्डोलेन्सीस दिवन आयल्या फॅमिली. तुमचे डिमांड नीटच बंद करची म्हणून ना नीट बंद करचें न्हू म्हणून आमचे डिमांड स्ट्रेट आसा. फुडें आमचे नीट बंद जाल्यार सगळं कटकटून केली तुम्ही म्हणटा वर्सान वर्स जाल्यार लीक जाता असो तुम्ही डिमांड कित्याक करता एज्युकेशन मिनिस्टर रिजायन करपाची हेच्या पयलीं केन्ना पेपर लीक जावंक ना काँग्रेस सरकारान केन्ना पेपर लीक जावंक ना अशें एक बीजेपी सरकार येयले काय कित्याक लीक जाता एंड द गव्हर्मेंट इज नॉट केप्ट इटसेल्फ अकाउंटेबल दे आर सेइंग एवरी टाइम वी आर डुइंग जुडिशियल एन्क्वायरी वी हॅव गिवन जुडिशियल तो लीक करिना बट ही हॅज उपाय केला नीटच ना जाल्यार कितें जातलें सो 10 वर्सां इज नॉट पॉसिबल नीट नासली तेन्ना पयलीं जो भुरगे हें करताले न्हू इंजिनियरींग डॉक्टरेट सगळें करताले तेज्या भितर तुमी डिमांड कित्याक करिना नीटूच नाका म्हणून पयलीं सारके जो 12th हाय रँक स्कोर घेता ते हें नव्हतं तशें कित्याक डिमांड करिना तेमी हाडली NTA कित्याक हाडली ओके सो दॅट ऑल दी कॉम्पिटेटीव एक्झाम्स एक प्लॅटफॉर्मार कंडक्ट जातले आनी फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनरार जातल्यो म्हणून तेमीच हाडली 2017 तेमीच एस्टॅब्लीश केली. पूण ते तुमी डिमांड कित्याक करिना नीटूच नाका आमी डिमांड करीत आसा न्ही की ही जी टेस्टिंग एजन्सी जी तेमी काडल्या ती स्क्रॅप करचे म्हणून. आनी सेकंडली तुमी म्हणटा की पेपर लीक कितले जाल्या 10 वर्सांत ह्याच सरकारा अंडर 89 टायम्स ऑल दी कॉम्पिटेटीव एक्झाम्स जावं ते UPSCची जावं नीट जावं या JEE जावं ह्या सरकारा अंडरूच जाल्या 89 टायम्स. सो 89 टायम्स जावन बसून आमी तर एज्युकेशन मिनिस्टराक तरी क्वेश्चन करपाक शकना जाल्यार हाजेर कांय अर्थूच ना जालेलो भशेन बिकॉज सी मनीस जेन्ना तुमकां खबर आसतलें त्या राजस्थानात 2 जाणां अरेस्ट केला. कोणा अरेस्ट केला? ते BJP सरकारान युथ विंगातले 2 जाण भुरगे अरेस्ट केले. ओके आनी तांच्या पाठींतले जे लोक आसा हे टेस्टिंगची एजन्सी आसा NTA टेस्टिंग एजन्सी आसा तातूंत इनवॉल्ड आसा आनी हे मनीस जे लोक आसा ते भायर जे पेपर लीक माफियाज आसा जे कोचिंग क्लास आसा तांकां पेपर लीक करता तांकां लाखांनी पयशे मेळटा. ओके तुमकां दिसता ते मेरिट आहा ते परत येवचे मेरिट पयले चलताले तशेंच जावं Yes, education should be based on merit and not manipulation. If the future of students is being compromised today, then the future of the nation will be compromised tomorrow. So the merit should come back. नीट बंद जावची ना ना NTA should be scrapped, not नीट. NTA स्क्रॅप केल्यार सगळे सार जातले आमच्या हिसाबान. एकच मॅडम फोटो पेपर लीक है सरकार वीक है पेपर लीक है सरकार वीक है पेपर लीक है सरकार वीक है वी वांट जस्टिस 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 पेपर लीक है सरकार वीक है पेपर लीक है सरकार वीक है पेपर लीक है सरकार वीक है वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.